37 कोटी रुपया मोडून सरकारान पेडण्यात खेळाचे स्टेडियम बांदले, मात ताजो उपेग बऱ्या तरेन उपेग जावपाक जाय अशें आदलो मंत्री बाबू आजगांवकार सांगता। पेडण्याचे स्टेडियम भुरग्यां खातीर आसा ते भाडेपट्टीन दिवंक जायना, थळाव्या तज्ञांनी हाचेर आवाज उठोवंक जाय अशें बाबू आजगांवकारान म्हटलें। भुरग्यांचो खेळपाचो ग्राउंड म्हणून आमी हाडलो न्ही। तुम्ही जाणा आसतले की 37 कोटी मोडून जेन्ना करोड मोडून जेन्ना आमी हो स्टेडियम हाडटा आनी पेडण्या भितर ही सोय ना म्हणून हाडटात न्ही। म्हाका कळना की पेडणेकर आमी कित्याक ओगी आहात ते। आज व्हडले व्हडले कार्यकर्ते तज्ञ मंडळी हांगा जर आसा तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आनी अशें हातींतले घालोवपाचें न्ही, तेजो आनी कितें तरी बरो उपयोग जावपा जाय। त्या दृश्टीन आमचो जे खेळाडू आसा ते नॅशनल आनी इंटरनॅशनलचे वयतले हे असले स्टेडियम आमकां जाय आनी हेजो उपयोग आमच्या भुरग्यां कडल्यान जावपाक जाय। आनी तो सोडून समज खंय तरी मजा मारपाक या गेस्ट हावस करपाक ते दिवप हें योग्य न्ही।